सगळ्यांक येवकार आमकां सगळ्यांकूच खबर आहा की सरकाराचें काम आसता की लोकांक जे त्रास जाता ते कमी करचे नाल्यार तेंची जी कामां आसा ती सोंपी करची आनी ह्याच गजाली वयल्यान सरकारान 2021 म्हणजे 30 डिसेंबर 2021 केपें हांगासर जे आर्कायव्जाचे सब ऑफीस आसा ते इनॉग्रेट केल्ले जाणे करून जे केपें नाल्यार काणकोण ते सायडीचे लोक आसा तांकां पणजे येवचें पडचें ना असो तेंचे सरकाराचें म्हणणें आशिल्लें। पूण आयच्या दिसा जेन्ना आमी हें ऑफीस पळयता जाल्यार त्या ऑफिसाक पळयतकीत कोणूच म्हणचो ना की हें ऑफीस 2021 इनॉग्रेट जाल्लें। तर आमी ह्या ऑफिसाची परिस्थिती पयली की आयच्या दिसा ह्या ऑफिसाची परिस्थिती कितें आसा। 2021 ताचें इनॉग्रेशन जालें खरें पूण तें आयज मेरेन बंदूच आसा। जेन्ना आमी हो इशू घेवन जे थंयचे स्थानीक जे आमदार आसा एल्टन डिकोस्टा तांचे कडेन आमी उलयले तेन्ना तांचें म्हणणें कितें आशिल्लें तें आमी आयकून घेवयात। ओके एल्टन बाबा, तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आर्कायव्जान एक बिल्डींग इनॉग्रेट केली 2021 सो ताजो आयज स्टेटस कितें आसा? जेन्ना आमी पळयलें जाल्यार ती बंदूच आहा 2021 ना ते कितें जालां बिफोर इलेक्शन जानेवारी म्हयन्याक एक आर्कायव्ज ऑफिस, एक बस स्टॉपा फावंडेशन, एक पंचायती बेतूल पंचायती फावंडेशन ही होत इलेक्शना पुरती केल्ली। आज पासून तेच चाय उगत केलो ते आज पासून उगत जालें ना। आतां ऑलमोस्ट 2 years जालीं तें आर्कायव्ज ऑफिसूय कोणा आहा म्हूण खबर ना आनी तितून कांय रिकॉर्ड्सूय नाय। सो इट वॉज जस्ट अ नेम सेक, लोकांक एक फेशल शो दाखोवपाक हें केल्लें। आज पासून ते चालू ना तेका। सो तुमच्या सरकारा कडेन कितें डिमांड आसतलो काय? डेफिनेटली आमकां सावथ गोवा कोत म्हणलें आनी हें ऑफीस थिंग न्हू, तें ऑफीस एक प्रायवेट चितून केल्लें। आतां न्यू म्युनिसिपल बिल्डींग येलां, थिंग स्पेस आहा, थिंग आर्कायव्ज ऑफीस घालचें केपें। बिल्डींग केलां तांच्यांनी ना तें बिल्डिंगा कांय ना, दॅट इज इनसायड। आतां मेन रोडार बिल्डींग आहा तें भितर भाटा मुट्ट्याक वाड्यार केल्लें। सो आतां मेन रोडार थिंग ऑफीस हाडचें थंय नाका म्हणटा ना ऑन द मेन रोड। लोकांक त्रास जावपा जायनाय न्हू, लोकांक एक्सेसिबल आसपाक फ्रॉम द बस। ओके, तुमकां कारण कितें कळना तुमकां ती इतके भितर ओपन करून सुद्दां तेंच कितें जालां दाखोवपा जालें की आपूण जायतें काम करता म्हूण। तेन्ना कोण मिनिस्टर आलो आर्कायव्जाचो तेणें आपणागे स्वार्था फायद्या केल्लें, बट म्हाका दिसता तेच्या फाटल्यान तेची खबर कांय ना। जागोय फिजिबल ना म्हणटा तो जागोय फिजिबल ना। पीपल हॅव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 10-20 minutes। ओके, तर आमदारा कडेन उलोवन आमकां हें कळ्ळें की आमदार म्हणटा जे ऑफीस जंय ओपन जालां थंयसर ते ऑफीस म्हणटा ते फिजिबल ना। ते म्हणटा की जो नवो मार्केट कॉम्प्लेक्स जो येता केप्यां थंयसर ते म्हणटा की जे आर्कायव्जाचे ऑफीस आसा ते थंय आसपाचें, कारण जे लोक आसा ते म्हणटा जंय आतां जे ऑफीस सद्या आसा थंयसर ते लोकांक वचपाक त्रास जातलो। पूण जर हें ऑफीस जे नवें मार्केट कॉम्प्लेक्स येता थंयसर जर येत जाल्यार लोकांक ते म्हणटा सोंपें जातलें। म्हाका दिसता सरकारान ह्या गजालीचेर विचार करपाची गरज आसा आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा आनी जे कन्सर्न ऑफिशियल्स आसा तांच्यांनी म्हाका दिसता ह्या गजालीची नोंद घेवची आनी हेजेर कितें तरी एक्शन घेवचें। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.